Hello students, in this video we will see a problem from the unit polynomial for the class 10. So here given a quadratic polynomial. Okay, so polynomial equation dila tumka 2x square minus 3x minus 14. Alpha and beta are the two zeros. Find. So ye amka find out karpak jai. 2 bracket and alpha plus beta minus 4 alpha beta. So alpha plus beta and alpha beta kasa etla the best. So first sum of the zero formula minus b upon a आणि दुसरा तुमका खबर आहे product of the zero formula c upon a. सो हांगासर तुम्ही a ची व्हॅल्यू पहिली कराच. a फर्स्ट टर्म 2, सेकंड b ची कितें आहा विथ साइन -3 येतलो आणि c ची व्हॅल्यू कितें येतली -14. फक्त आता तुमका हांगासर पळय सम ऑफ द झिरो म्हणजे कितें अल्फा प्लस बीटा मायनस b ह्यो मायनस फॉर्म्युलांतलो b ची व्हॅल्यू सेपरेट -3 येतली, a ची व्हॅल्यू 2 आणि प्रोडक्ट ऑफ द झिरो म्हटल्यार a b अल्फा बीटा c ची व्हॅल्यू -14, a कितलो आसा 2. सो हे कॅन्सल जातले. अल्फा बीटा -7 येतलो आणि ह्यो अल्फा बीटा 3/2 येतलो. ओके, सो आता तुम्ही इक्वेशन जे कितें दिला फाइंड करूंक पळय ते पुट करा. हांगासर बरयतले अल्फा प्लस बीटा -4 अल्फा बीटा. सो 2 टाइम्स इंटू अल्फा बीटा कितलो मेळ्ळा तुमका 3/2 -4 इंटू अल्फा बीटा -7 जायला. ओके, सो हांगासर स्ट्रेट मल्टिप्लाय केलो जर नाजाल्यार कॅन्सल कराच. हांगासर कितलो येयलो 3 हांगासर मायनस मायनस प्लस 4 7 जा 28 आणि आन्सर तुमचा 31 येतलो. ओके, थँक्यू.